पाटी घ्या, अग्निपथ पाटी घ्या, पाटी घ्या, पाटी घ्या, अग्निपथ पाटी घ्या, अंक नका, अंक नका, अग्निपथ अंक नका, अंक नका, अंक नका, अग्निपथ अंक नका. आम्ही हांगा सत्याग्रह करतात ते आमच्या यूथ पळय आसा तेंचो फुडार लक्षात घेवन भाजप सरकार जे आसा पळय हेनी ही जी स्कीम हाडलेली आसा अग्निपथ ही आमी तांकां रोल बॅक करा म्हणटात, फाटी घ्या म्हणटात. कित्याक लागून तर ही जी स्कीम आसा ही फक्त आसा 4 वर्षाक लागून आणि ह्या स्किमीक लागून ह्या स्किमीत त्यांनी 6 महिने फक्त मिलिटरी ट्रेनिंग दिवपाक दवरलेले आसा. सो 3.5 years they are going to work. This is a package of 4 years package. त्याच्यातले 6 महिने फक्त त्यांनी ट्रेनिंग दितले. आता तुम्ही सांगात what is the intention of the government? फाटल्या पार्लिमेंट इलेक्शनाच्या वेळाक 2017 त्यांनी सांगितलेले they said की आम्ही 2 कोटी जॉब्स युथाक अनएम्प्लॉयड युथाक दितले. आता 2 कोटी अनएम्प्लॉयड युथाक जॉब्स दिवू शकला तर आता त्यांनी हे नवीन स्कीम काढली. विचारात घेनासतना what will be the consequences? Now this itself shows that BJP government, this pension, they don't have a foresight. No, I would also go to an extent to say that there is a dearth of intelligentsia. I would also like to say there's a dearth of intelligentsia because after 4 years, these young youths who are going to be going to join this scheme at the age of 17 and a half, the package will get over after 4 years. After 4 years means त्यांचे फक्त 24 वर्षातले 26 वर्षातले त्या 27 वर्षानंतर हे बेकार जातले आणि ह्यांका किती मिळतले? विल दे गेट अ जॉब? भाजप सरकार म्हणता की आम्ही वी विल अप टू 25% विल गिव्ह देम जॉब्स. अप टू 25%. दॅट ऑल्सो दे आर नॉट कन्फर्म. दॅट ऑल्सो त्यांचे सारखे ठरलेले ना की 25%च दितले का 25% जॉब्स दितले भुरग्यांक. मग आमच्या हे जे यंग यूथ्स आसा गर्ल्स और बॉयज यांनी कोणाकडे पळोवपाचे? अँड वॉट आर दे ट्रायंग टू डू? दे आर ट्रायंग टू वीकन द मिलिटरी प्रोफेशनलिझम. दे आर ट्रायंग टू वीकन द स्पिरिट ऑफ कॉम्बॅट स्पिरिट. दे आर ऑल्सो ट्रायंग टू वीकन द मिलिटरी culture. After 4 years, what will be the result? The result will be the militarization of society. This is very, very serious. 30,000, 35,000 भुरगे बाहेर येतले 4 वर्षानंतर and the society will turn into militarization. This is a real threat. ज्यांना त्यांना जॉब मिळचे ना त्यांना ते फ्रस्ट्रेट जातले आणि मग कोण किती कसे करतले सांगू शकला. भाजपचो एक आमदार मिनिस्टर 3 दिसा पहिले म्हणतालो की आम्ही त्यांना जॉब मिळला आम्ही बीजेपीच्या ऑफिसात सिक्युरिटी म्हणून दवरतले. इज दिस व्हॉट दे इंटेंड टू डू? आर दे ट्रायंग टू क्रिएट देअर ओन मिलिटरी विथ दिस यंग यूथ? व्हॉट आर दे ट्रायंग टू डू? दुसरे ही जे भुरगे जॉईन जाता ह्या स्किमा सकल ते एक तर 10वी झालेले आसा किंवा 12वी झालेले आसा. आता प्रायम पिरियड ऑफ देअर लाईफ ऑफ एज्युकेशन जो आसा पळय तो आसा 17 ते 22 पर्यंत 23 पर्यंत. दे आर नीदर ग्रॅज्युएट्स, दे आर अंडर ग्रॅज्युएट्स. नाव देन आफ्टर 25-27 years who is going to give them a job? Because they are neither graduates nor they are even SSC. फक्त SSC झाले आसा 12वी झालेले बी ना पण त्यांना जॉब्स हे खंय मिळतात. सो दिस इज अ हांका युथाचो फुडार झालेला का बायलांचो फुडार झालेला का? अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टील रिमेन आफ्टर 4-5 years also. So 35,000 youths will be on the roads.
So that is why we have all gathered here and all over the nation, that is सत्याग्रह करता आम्ही सगळ्या काँग्रेस लोकांक जागरूकता करता बाबा 4 वर्षांना कितें जातलें तें. This itself shows that BJP government lacks foresight. Perhaps there is also a dearth of intelligence here because no one is guiding them in a proper way. जे पळय ह्याचे झाले डिमॉनिटायझेशनच्या वेळास इकॉनॉमी डाऊन आयली. आता हेका लागून ह्या अग्निपथाक लागून आमची मिलिटरी स्पिरीट डाऊन जातले. सो what are they trying to do? This is what we want to ask the question. आम्ही आज जी भारतीय जनता पार्टीन जी अग्निपथ योजना हाडल्या ह्या अग्निपथ योजनेचो विरोध करपाक आज आमी हांगा जमल्या. विरोध करपाचें कारण आमचे महिला अध्यक्षान तुमकां सांगलां. ज्या टायमार आज देशांत इतकी बेरोजगारी वाडलेली आसा तेतून ही जी अग्निपथ योजना आसा सरकारा जर दिसता आसत की ही अग्निपथ योजना हाडून बेरोजगारी मिटयतले जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां की 4 वर्सांनी जी बेरोजगारी आज आसा तेजे परत तुमी डबल बेरोजगारी करतली. कित्याक हे आज जे तुमी अग्निवीर म्हणून जे 46,000 अग्निवीर जे घेवपाचे आसा हे अग्निवीर 4 वर्सांनी बेकार जातले. जेंचे कडेन काम आसपाना. जे एका मोदी सरकाराचो एक मंत्री तो विधान करता की ह्या अग्निवीरांक जेन्ना तेंचो टर्म काबार जातलो तेन्ना आमी तांकां आमच्या ऑफिसान सेक्युरिटी म्हणून तांकां जॉब मेळपाक शकता BJP ऑफिसान. अशे तरेचे हे विधानां हे आज मोदी सरकारांतले आज मंत्री करता. खरें म्हणल्यार ही जी आज भरती जाता ही भरती रेग्युलर पद्दतीन जावपाक शकताली. ही 4 वर्सां खातीर हे म्हणल्यार हायर एंड फायर जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे आसता कंपनीनी जे कामाक वता भुरगे जेंकां 3 म्हयने जाले 6 म्हयने जाले जेंकां ब्रेक दिता तशी ही योजना आसा. 4 वर्सां जाली की तांकां ब्रेक दितले. आनी हे ब्रेक दितकीर ह्या भुरग्यांचो फुडार कितें. जे 17.5 वर्सांचे वयाचेर तांकां जे घेतले 21 वर्सां पर्यंत तांचो टर्म काबार जातलो. आनी हे 21 वर्सां नंतर हे भुरगे कितें करतले. आनी जे मोदी सरकार म्हणटा की अप टू 25% ह्या भुरग्यांक परत खंय तरी नोकरेन ते घेतले. अप टू 25% म्हणजे 1%य आसपाक शकता. 25%ची गॅरंटी ना की हे जे 46,000 जे भुरगे अग्निवीर म्हणून जे तुमी घेतले हेंचे पैकी 1%क पसून नोकरी मेळपाची परत गॅरंटी ना. आनी अशा वेळार जे आतां सांगलें की हे भुरगे मिलिटरी ट्रेनिंग घेवन आयिल्ले आसतले. सो हे जेन्ना सोसायटीन हे भुरगे आज आमी पळयता की गोंयांत पसून जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाडल्या अशे भुरगे आज वायट वळणाक लागल्या वायट व्यसनाक लागल्या आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना हे मिलिटरीचे ट्रेनिंग घेवन येतले तेन्ना हे भुरगे सोसायटीन कितें कशे पद्दतीन हेंची वागणूक आसतली कशे प्रमाणात सोसायटीन वावर आसतलो हें आमकांय खबर ना. सो आमची मागणी आसा की जे इतकी वर्सां कशें आसा मोदी सरकार 2014तल्यानूच सत्तेर आयिल्लो आसा. हेज्या पयलीं इतकी वर्सां बाकीची सरकार येवन गेली. मॅक्झिमम टर्म काँग्रेसीन रूल केल्लें आसा ह्या देशाची. आनी अशें आसतना जेन्ना आज पर्यंत जी भरती जाल्या ही रेग्युलरूच भरती जाल्ली आसा. अशें कॉन्ट्रॅक्टाचेर 4 वर्सां खातीर केन्ना भरती जावं नाशिल्ली. आनी आज इतकी वर्सां सेना बऱ्या प्रमाणात चल्ल्या. इंडियन आर्मी एअरफोर्स नेव्ही हेतून जी भरती जाल्या हेतून बऱ्या प्रमाणात बऱ्या पद्दतीन सगळें चलतालें. आज हे 4 वर्सांचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर ह्या भुरग्यांक घेवन हे सरकार कितें प्रूव करूंक सोदता हें म्हाका खबर ना. सरकार ह्या भुरग्यांक इलेक्शनाक लागून हें एक आमीश जेंकां ते दाखयता जे तांकां 4 वर्सां जालीं की फुडले 4 वर्सां ते म्हणल्यार आनी 46,000 नव्या भुरग्यांक नोकरी दिवपाची. आनी हो प्रकार हो घडटलो हो इलेक्शना कडेन हो प्रकार घडटलो. हे 46,000 फॅमिलींचे तांकां हें वोटींग जाय म्हणून हे सगळें आज हो प्रकार चल्ला. आज देशभरान आमी पळयता की खरे 2 कोटी वर्साक नोकरी मोदी सरकारान प्रॉमीस केल्ली. 2 कोटी म्हणल्यार जे मोदी सरकार सत्तेर येवन जे आतां खरें म्हणल्यार कितली 7 वर्सां जालीं 8 वर्सां जालीं 8 दुणे 16 कोटी नोकऱ्यो मेळपाक जाय आशिल्ल्यो. 16 कोटी नोकऱ्यो सोडा. पयर एक 15 दीस पयलीं मोदीन ट्वीट केलां की आमी 10 लाख आमी नोकऱ्यो दितले. 16 कोटी खंय आनी 10 लाख खंय. आनी ज्या टायमार आयच्या दिसा जर पळय सेंट्रल गव्हर्मेंट 28 लाख पोस्ट जेन्ना खाली आसा तेन्ना मोदी सरकार ट्वीट करता आमी 10 लाख नोकऱ्यो दितले. अशे पद्दतीचे आज ह्या देशान आमचे सीन आसा. आज खरेंच जे युवक आसा
ह्या बेरोजगारीन आज त्रस्त आसा तेतून हे असल्यो स्किमी हाडप म्हणल्यार तेंच्या घाव्यार मीठ चोळल्ल्या भशेन जाता आनी ह्या स्किमीक आमची देशभरांतल्यान आज विरोध जायत चल्ला. आमी गोंय प्रदेश काँग्रेस फॅमिली जे आसा जे आमचे सगळे फ्रंटल्स आसा यांच्या वतीन ह्या स्किमीक आज विरोध करता आनी हो जो आमचो विरोध आसा हो कायम एका स्किमीक विरोध आसतलो. हे आमच्या तरणाट्यांच्या फावरान हो आमचो विरोध कायम आसतलो. 2024 लागीं पावता आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर आयज देशांतल्या तरणाट्यांक फटोवपाची ही नवी येवजण भारतीय जनता पार्टीन काडिल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी नांवां वेगवेगळीं दिता, वेगवेगळ्यो स्किमी करता, लोकांक दिशाभूल करपाक, लोकांक फटोवपाक. आतां आमचें एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून आमचें काम, आमची जबाबदारी जी आमी खाणार घेतल्या ते अवेरनेस करपाक. लोकांक आयज गोंयांत आनी देशांत अग्निपथ कितें, अग्निवीर कितें, अग्निपथ पिक्चर पळयल्ले लोकांनी, पण ह्या सरकारान हे अग्निपथ काडून तेंचो उद्देश कितें, तेंचो ध्येय कितें आनी हे केल्या उपरांत लोकांक ह्या देशांतल्या जनतेक, आमच्या तरणाट्याक मेळटलें कितें हें आयजूय लोकांक खबर ना. आनी ती आमी चळवळ करपाक, ते अवेरनेस करपाक काँग्रेस पार्टीन फुडारकार घेतलेलो आसा. गोंय सरकारान 50,000 जॉब दिता म्हणून सांगलेले, ते आजुनूय लागीं खंय पावल्ले ना. केंद्र सरकारान जशें वरदान सांगलां दर वर्सा 2 कोटी जॉब दितले म्हणून सांगले, ते खंय पावल्यात ते आमकां खबर ना. पूण हे तुमी काडून, हे अग्निपथ काडून आमची जी सेना आसा, भारतीय सेना जिको आमकां अभिमान आसा, भारतीय सेना जो आमच्या हड्ड्यान आसा, ज्या देशाचें रक्षण करता, ह्या सेनेचो अपमान करपाचें हें काम जावन आसा. जेन्ना आमची सेना सक्षम आसा, जर सेना कमी पडटा जाल्यार तुमी परमनंट स्टाफ आमचे सैनीक आनीक वाडया. हें करून तुमी करतात तरी कितें? हें करून तुमी कोणाक फटोवंक सोदतात? आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे कांय मंत्री आनी आमदार तेंचे आनी थोडे लिडर अशें सांगतात की तांकां जॉब मेळटले, वेगवेगळी जी खातीं आसा तितून जॉब मेळटले. अरे आमच्या गोंयचे कितलेशेच तरणाटे सोसायटी अंडर कामाक आसा, तांकां तुमी जॉब दिलो आयज बसून? आमच्या गोंयांत कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामान आसा आमचे तरणाटे, तेंची पिराय आतां काबार जायत येयली, तांकां तुमी परमनंट केले जावं ह्या स्किमीन तुमी करतले? PWDन कितलेशेच तरणाटे आसा, कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टाचेर टिचरी आसा, कितलेशेच बालवाडीच्यो टिचरी थंय रडटा, थंय हंगर स्ट्रायक करता. हेंचे प्रश्न सुटावे करात. बेश्टेच मोदी सरकारान काडले म्हणटकूच ताका सपोर्ट करतात, तेचेर विचार करात की हेचो फुडार कितें, हेचो फायदो कोणाक आनी हितूनसून कितें साध्य जातलें. आमी ह्या खिणा तरणाट्यांनी ह्या स्किमींक कडाडून विरोध करचो, कित्याक हें फक्त असत्य आसा, ही फटींगपणां आसा. नाजाल्यार चॅलेंज आमी दिता भारतीय जनता पार्टीक की जितले तुमी अग्निपथ म्हणून हे घेतले, अग्निवीर म्हणून घेतले, तांकां सगळ्यांक जॉब मेळटलो हे एश्युरन्स दिया, हे रिटर्न एश्युरन्स दिया आनी तेन्ना आमी तुमकां साथ दिता, आमी तुमच्या वांगडा येता. तरणाट्यांचो घात घेवं नाका, तरणाट्यांक वाट दाखया. हे अग्निपथ, अग्नी लोकांच्या घरांची चूल पेटोवपाक यूज करा. ही अग्नी लोकांच्या घराक उजो लावपाक, देशान उजो लावपाक आनी तरणाट्याच्या फुडाराक उजो लावपाक ही अग्नी यूज करूं नाकात. आमी खंबीरपणान काँग्रेस पार्टी म्हूण ह्या स्किमीचो विरोध करतले. ओके. आनी कोण आसा? उल्हास मरे. तुम्ही जेन्ना ह्या स्किमी बद्दल तुम्ही पळयता जाल्यार तुम्ही ओवरऑल BJPचे जे आतां पर्यंतची जी स्ट्रॅटेजी आहा पळय तेजेर तुमी लक्ष घालूंक जाय. कशें लोकांक भुलून सामकें लोकांक पिशे करता पळय, हेजे पयलीं पास्ट तुमी पळोवंक जाय. आतां गोंयांत तुमी पळय 2014 पासून, आमचे 2012 पासून काँग्रेस हेजी BJPची सत्ता आसा हांगा. तुम्ही पळया मायनिंगेचे वचून उलया पळया, तुमी दर इलेक्शन येतकच मायनिंग चालू करता, लोकांक जॉब दितले येता आनी लोकांक वोट मागता. तुम्ही पळया ZPचे इलेक्शन येयले तेन्ना परत लोकांक जॉब दिता, गव्हर्मेंट जॉब दिता, हे काडटा, रिक्रुटमेंट चालू करता, परत ते रिक्रुटमेंट स्क्रॅप करता. मग जे पुलिसाची हे काडटा इलेक्शन टायमार तेंचे स्क्रॅप करता. सगळे गव्हर्मेंट तुम्ही पळया, अंगणवाडीचे म्हणा, तुम्ही ते पळया 108चे पळया, लायफ गार्डाचे पळया, सगळे स्किमी जेन्ना इलेक्शन टायम येता पळय तेन्ना हेंचे ऑटोमॅटीक हे जागे जाता. लोकांक अशे पिशे करपाचे प्रयत्न करता काय तुमचे सगळे युथा आमी जॉब दितले, बरें तुमकां फॅमिली सेट करतले तुमचे. आनी लोक कितें करता आशान की कितें तरी आमचे भुरग्या बाळांचे कितें बरें जातलें म्हणून हे सरकाराक दर फावटी आश्वासनां येता आनी हांकां वोटींग घालता. BJPची स्ट्रॅटेजी तुम्ही पळयता पॅन इंडिया बेजी हेच जाल्लेलें आसा आतां पर्यंत. हेच तुम्ही मुद्दम हेंचे पास्ट बॅकग्रावंड पळया.
आनी आतां सुद्दां हेच करपाक गेलेले आसा. सो हेंचे कडेन विजन म्हणटा पळय तो देशाचो कांयच ना. हेंचो विजन एकूच की कशे आतां लोकांक लुटपिशे करपाचे आनी आमी आतां कशे सत्तान रावपाचे हेच तांचो विजन आसा. ते म्हणटा की आमी कशे पयशे सेव करतले हेच्या बद्दल उलयता खंय. म्हणजे पयशे एक कॉन्ट्रॅक्टान घेतले की तांकां पेन्शन दिवपाची गरज ना. आर्मीच्या लोकांक तांकां मार्टर्स बेनिफीट मेले सुद्दां जाल्यार कोणाक कांय मेळपाचें ना. हांव विचारूंक सोदता जे लोक हे स्किमीक सपोर्ट करता, तुमकां समज 4 वर्सां खातीर वचा म्हणटा आनी मरण येता, समज तुमी मरता भितर कोण मनीस, तुमच्या फॅमिलीक कांयच बेनिफीट ना. आनी इफ युअर फॅमिली इज डिपेंडंट ऑन द अर्निंग ऑफ दॅट पर्सन हू जॉइन द आर्मी, तुमच्या भितरले कितके लोक जॉइन जावपाक रेडी जातले जेन्ना तुमची घरची बाकीची सगळ्यांची परिस्थिती बिकट जावंक शकता, ते रस्त्यार येवंक शकता. एकतलो एक जो मनीस तेंचो अर्निंग मनीस आहा तो मेलो आला. असली जेन्ना स्कीम तुमकां सरकार काडटा आनी म्हणटा वचा आनी काम करा आनी देशा खातीर करा, हेच देशा खातीर आमी करूंक सोदतात. पण हांगा तुमी देशा खातीर करूंक सोदना, तुमी आपल्या फायद्या खातीर आपल्या वोटिंगा पेट्यां खातीर करूंक सोदता. ह्यो एक व्हडलो मुद्दो आसा. देशा खातीर सगळ्यांक मारपाक रेडी आसा, पण पॉलिटिकल पार्टी आपल्या फायद्या खातीर करूंक सोदता, ह्यो मुद्दो आमकां मान्य ना. आनी काँग्रेस पार्टी आसा पळय, हे लोकांचे जे मुद्दे आसा हेच्या फाटीं सदांच उबे रावतले. जेन्ना जेन्ना लोकांक म्हणटले हे त्रास जातले आमकां, जेन्ना जेन्ना लोक म्हणटले हितून आमचें जीवन भविश्य आमचे फुडें सरचें ना, त्या मुद्द्या खातीर काँग्रेस पार्टी फाट लावन तेंच्या सपोर्टाक उबे रावतले. सोडा घेऊन पावस जवळ वर्साक 55,000 ते 60,000 मिलिटरी नेव्ही आणि एअरफोर्स हे रिटायर्ड जाता आणि ते पयशे सरकारा कडेन दिवपाचे पडटा. म्हणून आयज आमच्या भुरग्यांक 17 वर्सां ते 21 वर्सांच्या भुरग्यांक आमच्या म्हणजे कॉलेजीन शिकता त्या भुरग्यांक आयज गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेन जे BJPचे सरकारान तांकां देशोधडीक लावपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. पूण आयज सरकाराक जर जॉबाक लावपाचो आसलो तर तेंच्यांनी आयज इंडियन आमच्या काँग्रेस सरकारान ज्यो गव्हर्मेंटाचे अंडर जे व्हडले भारत पेट्रोलियम, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि गव्हर्मेंटाचे व्हडले हे आसले ते कंप्लीट इकले. थंय एक्चुअली हे 2 कोटी लोक तेन्ना फाटले 2-3 वर्सांक कामाक लागतले आसले. आयज सरकारा कडेन खरोखर जॉबाक कांय लावपाक ना आनी जे भुरग्यांचे भवितव्य जे आसा आमच्या जे आयज कॉलेजीन जे शिकताले भुरगे ते भुरग्यांक आयज सरकार कितें करता, हे मिलिटरीचे आश्वासन दिता आनी आतां सांगा पळया ते 10 लाख जॉबाक लावपाचे केल्लेले आहा न्हू भितरले, तो म्हणटा 25% रिजर्व करतलो म्हणटा. आतां एक सांगूंक आनी विचारूंकशी दिसता BJPच्या सरकाराक, अशे मनीस तुमी आयज आयडेंटिफाय कशे करतले, 25% रिजर्वेशन जे तुमी करतले हे तुमी कशे काडटले, तांकां स्क्रीन करून कशे काडटले. आयज तेंची वर्सां जर पळोवंक गेले जाल्यार 17.5 वर्सांची भुरग्याची बॉडी कशी आसतली. जेन्ना तुमी ताका भितर घेतले, आमी जेन्ना मिलिटरीचे ट्रेनिंग जेन्ना वयता घेवपाक जेन्ना वयतात तेंची फिजिकल फिटनेस आमी पयलीं पळयता आनी बारीकसो गरीबाचो भुरगो हो हितून वयतलो, श्रीमंताचो भुरगो वचपाक खूब डिफिकल्ट. श्रीमंताचे भुरगे हे बॉडीन जिवान आसता आनी ताका घरान सूख आसलेले आसता. आनी आयज गरीब जे भुरग्यांक आयज तुमी मिलिटरीच्या नांवान जेन्ना भितर आयज हाडपाक करता तेन्ना 4 वर्सां जाल्या उपरांत तुमी म्हणटा ताका आयज 12 लाख रुपया दितले. 12 लाख रुपया दितले जाल्यार तांकां तुमी डिक्लेअर करतले म्हयन्याक सॅलरी कितली आसतली ती सॅलरी आयज डिक्लेअर करिना. आनी जे म्हणटा तुमी ताका पयशे दितले आनी तेतूनसून जे पयशे कितें मेळटले तेतूनसून खरोखरच आयज BJP सरकार आमचे इंडियेचे भुरग्यांक जे आयज भवितव्य जे शिकपाचे आहा तेंची वाट लावपाचो प्रयत्न करपाचो अशें तरी आमकां म्हणूनशें दिसता. आता प्रेसिडेंट येतात केन्ना येता तो प्रेसिडेंट कॅमेरा आमका नाका रोल बॅक अग्निपथ आमका नाका